तुम्ही हांगासर आयले जुंता हावजान डायरेक्टराक मेळपाक कितें इशू आशिल्लो आनी कितें सांगताले? मॅडम इशू तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हेच्या पयलीं आमी 2 तारखेर येयल्ले हांगासर आनी 2 तारखेरूय असोच 163 लायलो BNS 163 लायलो. त्या खातीर तेरुसा भुरगे कोण पावूंक ना जाले. आतां सरकार कितें करता पळय, तुमकां म्हणटा ऑब्जेक्शनां सजेशनां तुमी फायल कर म्हणटा. त्या भशेन आमच्या भुरग्यांक आमी अपील करता तुमी येवन फायल करचें म्हणून. म्हळ्यार सरकार अकस्मात 163 येता म्हणजे 4 जाणांच्या वयर एकठांय जावं नाका म्हणटा. आतां सुद्दां आमकां सांगलें तुमी 3 जाण भायर दिया, 4 जाण दिवं नाका. म्हळ्यार जर सरकारूच आमचे कडेन ऑब्जेक्शनां मागता आनी सरकारूच जर पुलीस फोर्स लायता म्हणजे ही कितें आसा, एक दडपशाही कशी भुरग्यांचेर टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर तितून थंय वचनाका. पूण थोडे भुरगे आयज येवंक ना. आतां आमी नको सरकार लागू कित्याक आमी ऑब्जेक्शनां दिवंक येयल्या. आमी आयज पळय ब्लॅक टी शर्टां घातल्या ना, कितें झेंडा आसा आमच्या हातीन ना, कितें आमचे कडेन बंदूक आसा आनी कितें आसा काय ना. म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता सर तुमी बेश्टी भुरग्यांक घेवनाका, कोणाक ऑब्जेक्शन जाय जाल्यार फायल करूं न्ही. आमी फक्त कितें टॅक्सी ड्रायव्हरांक अपील करता, इवन लोकांक सुद्दां अपील करता तुमकां नाका जाल्यार तुमी येया. आमी फोर्स कोणाक सांगना बाबा तूं यो आनी भर म्हणून. कितलेंच म्हळ्यार आयज परत तुमी पळोवंक शकता कितले पुलीस लायिल्ले आसा ते, आयज कितल्यो गाडयो आसा त्यो पळयात. म्हणजे एके वाटेन सरकार दडपशाही कसो करूंक जाय हें आमकां नाका. कित्याक आमी गोंयकार, आमी नीज गोंयकार. पुलिसूय आमकां सपोर्ट करता एवरी टायम, आमी पुलिसांक सपोर्ट करता. आतां कितें आसलें आयज रेवल्युशन डे आसलो, एक मेन आसलें तें आयज रेवल्युशन पूण आसलें की पुलीस इतले आसतले म्हणून. तेन्ना रेवल्युशन जालें पळय तेन्ना तुमी पळयलें पुलीस कितें जालें खंय कितें जालें तें तुमकांय खबर आसतलें. हिस्ट्री काडून पळया. पण तें आमी आयज हांगा करूंक येवं नासले. आमी फक्त ऑब्जेक्शनां फायल करपाक येयले. तर आमी 144 लायलो थंयसर आनी सगळे भुरगे मातशे फाटीं रावता. कित्याक पुलीस थोड्याक आतां ड्रायव्हर कोण आसा पळय तेंच्यांनी केन्ना पुलीस अशें पळोवंक नासतलें. आमी पुलीस पळोवन येयले, आमी कॉलेजीच्यान पुलीस पळोवन येयले. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की अशी दडपशाही हाडूं नाका. भुरग्यांक कोणाक जाय जाल्यार ऑब्जेक्शनां फायल करूं न्ही. कित्याक फाल्यां लास्ट डे आसा, फाल्यां परत येतले भुरगे. फाल्यां परत जर अशें तुमी जायत जाल्यार भुरग्यांची ऑब्जेक्शनां वयची ना थंयसर. कित्याक खरें स्वता थोड्या लोकल लोकांक, गांवचे लोक आहा पळय ते पुलीस म्हटल्यार भियेता. आदी एक जीप येत जाल्यार लिपोत रावताले घरान. तें मातशें तुमी करूं नाका. लोकांक येवन आपली ऑब्जेक्शनां फायल करून वचनी. हांव इतली तुमकां गॅरंटी दिता एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ एंड सावथ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी युनियन हेचेर हांव एक तुमकां हेल्प दिता की कोणूच भुरगो हांगासर झगडी करून दिना. कित्याक भितर स्टाफ बसल्या तेवूय आमकां हेल्प करता, पुलीस हांगा भायर बसता तेवूय आमकां हेल्प करता. कित्याक आमी गोंयकार, आमी नीज गोंयकार आनी हो गोंयकाराचो धंदो वांटोवपा खातीर आयज आमी फुडें सरलेले. थँक्यू. ओके. तुमकां अशें दिसता की ऑब्जेक्शन फायल करपाक लायता पूण खंय तरी एके वटेन करपाकूय दिना अशें दिसता, म्हणजे पुलीस फोर्स बीन दवरून? हें आयज तुमी सांगूंक शकता, ही पळोवंक शकता न्हू तुमी. आयज कसल्यो गाडयो हाडून लायल्ले आसा. आमी टेररिस्ट न्ही, आमी टेररिस्ट न्ही, आमी ड्रायव्हर, आमी टॅक्सी ड्रायव्हर, आमी टॅक्सी ओनर. कित्याक हो धंदो सालवार करपाच्या खातीर आमी आयज जिंता वचून येयले. कित्याक आयज रेवल्युशन डे. सो आयज जे आमचे भुरगे घालूंक येयल्या, आयज तांकां भायल्यान पुलीस फोर्स घातल्या. हांव नका गोवोरमेंटान आयज पुलीस फोर्स कित्याक घातल्या ती. आयज आमी कितें रॉंग करून येवंक ना. आमचो जो हक आहा तोच हक आमी आयज घालूंक येयल्ले आनी आमकांच एडवायस केल्ले ऑनलायन जो CMाच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेटमेंटा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले ऑब्जेक्शन घालपाक. पूण आयज ऑब्जेक्शन घालपाक येयल्यार तांकां भायल्यान पुलिसांची फोर्स घातलेली आहा. हांव मागता सरकारा कडेन ही पुलिसांची फोर्स जी घातली ही आमकां घातल्या न्हू गोंयकारांक, तांकां घालची न्हू. ही जी ऑनलायन स्कॅमां जाता, लोकांचे पयशे वयता एकावंटा वयले, ती पयलीं करची बंद. थिंगा घालची चड गरज आहा. आयज इतले हायली क्वॉलिफायड ऑफिसर जाय थिंगा बसोवन दवरल्या, उबे दवरल्या. इतले आमचे शिकलेले भुरगे गोंयकार भुरगे पुलिसांक आयज उबे दवरल्या. कसल्या रिजनाक म्हूण आमी नको आनी कित्याक लागून म्हूण. आयज म्हाजी एकूच मागणी ही आमकां काडून आयज ही जी ऑनलायन स्कॅमां जाता, ऑनलायन भुरग्यांचे पयशे वयता तांकां घालची म्हूण ही एकूच मागणी. आनी थँक्यू व्हेरी मच तुमकां.